सकाळी पुढे आमचे बाग शालवणा हो आसोळो पंचायतीचो बाग आसा आणि थंय दोन इश्यू एक मेरीगो रावंड हो प्रोजेक्ट खूप वर्सां पयलीं जो तांकां जी बाकीच्या इफेक्ट जातालो तो गांवकारांनी बंद केल्लो. आता हालीं जे एक कंपनी जेटी बांदपाक सोदता आणि जेटी बांदता तेन्ना ताका ओव्हरब्रिज रेल ओव्हरब्रिज हो सगळ्यांक यूज जातलो. हो विषय जेन्ना जेटी आणि ब्रिज कनेक्ट करपाक लागले तेन्ना गांवच्यांनी म्हणलें की रेल ओव्हरब्रिज जाता थंय जेटी जातली पूण आमकां त्या जाग्यार हो रेल ओव्हरब्रिज नाका, दुसरे कडेन रेल ओव्हरब्रिज करचो. दुसरे कडेन केलो तर गांवांत तसो ताका एक्सेस मेळचो ना. सो हो मुद्दो घेवन आज सगळे गांवकार येयल्ले. फाटीं असोच विशय जाल्लो आनी तेंच्या गांवांत गेल्लो. आता एक विशय हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला, पळय विशय मुद्दे जे आसा व्हांवपाचे ना. एक क्लियर कट आरोबी त्या जाग्यार नाका, दुसरो जेटी जे न्यू प्रपोज केल्या तेय नाका. हे दोन विशयाचे गांवच्या सगळ्या लोकांक मदीं हांव आसा आनी हांव फक्त रिक्वेस्ट करता की गांवकारांनी रावपाक जाय. कित्याक आतां खुबशे लिडर तयार जाता. लास्ट टायमूय तशेंच तयार जाले 2021 एंड म्हयने स म्हयने आसतना. आतां खुबशे सिंपथी दाखोवपाक सोदतले आनी इवन मागीर खंय तरी लोकांक बुलयतले आनी मागीर लोक थोडे मागीर कितें जाता भावना जाता आमी मातशें सरळ तरीत आमी डायरेक्ट उलयता पूण लोकांक मातशें आमचे राग बी आसतलो कडेन हांव ना म्हणना पूण आमी एकदां सांगलें आमी आसा म्हणल्यार आमी मर पसून आसतले. हेजे गांवांत पयलीं कितें जालें तांकांय खबर आहा तेंच्याच गांवांत. सो आज हांवें तांकां प्रॉमिस केला की हे दोन प्रोजेक्टा खातीर हांव तेंचे वांगडा आसा. हे आमच्या गांवांत नाका हांवें पयलो स्टेटमेंट केला आतांय करता. आयज आमी सकाळी सगळे गांवचे वतीचे आमचे सगळे वाठारांतले सगळे पुराय लोक आमदाराच्या फ्लॅटाच्या फुडें आयिल्ले. आमदारा म्हणल्यार मेळ्ळे आनी फाटले 3-4 पयलीं एक इश्यू जातालो की गांवांक खंय तरी एक गिनार सारको कंपनी आसा तेजी एक लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी हो येता म्हणून. आनी सेकंडली आनीक आसा की इश्यू की एक आरोबीचो रोड रेल ओव्हरब्रिज एक प्रोजेक्ट जाता म्हणून. हाचेर खर विरोध आमी 3-4 म्हयने आमी केल्लो आनी ग्रामसभेक आमी विरोध केल्लो. पूण आयज आमकां एक फाटले म्हयने अशें कळून चुकलें की खंय तरी एक गिनार सारको कंपनी आसा ताका CRZ एक क्लियरन्स दिली गेले म्हणून. लोकांचें ऑब्जेक्शन जालें, पंचायतीचें ऑब्जेक्शन, पुराय गांवच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन दिली गेलें. सो आमी तेजेर आयज एनजीटीक धांव घेतली आसा. एनजीटीन आमी तेजी अपील केल्ली आसा आनी जेन्ना हे सगळें पुराय कळटा आसा परतून एकदां आमी आमदाराक उलयलें. आमदारान आमकां पुराय हेजे बद्दल तेंकोय दिल्लो आसा.